एकठांय जालोलो हो हिंग हाटल्या प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट आडावपाक आनी हो न्यू प्रोजेक्ट न्हू हो 2008 आमगे हो प्रोजेक्ट येतालो तो आमी आडायल्लो तेदो ती आहली 70-80 फ्लॅटां आतां ती 300 फ्लॅट हिंग येताय आनी हो आमकां आमगे वाड्या नाकमो आमी हो आडावपा एकठांय जाले आडावपा रिजन कितें आहा पयलीं सद्या आमी RTI गायलोली PDA आनी म्युनिसिपालिटी की हें कितें चलत तें आमी सांगाय मू दोगांयनी म्हाका कांय रिस्पॉन्स दिलो ना PDAन रिस्पॉन्स दिला तेगे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स धाड दी आमकां तेगे बोर्डाचेर चोयल्यार तुमकां कळटलें की थिंग लायसन्स नंबर बी कांय तेम डिस्प्ले केलो ना बरें तेगे जालें म्युनिसिपालिटीन म्हाका रिप्लाय दिवूं केलो ना 30 दिसां भितर तेम रिप्लाय करूं जाय आज 50 डेज जाले तेणें आमकां रिप्लाय केलो ना आमी आतां लास्ट वेनसडे आमी CO बरें गेल्लीं उलोवपाक आनी तेका सांगपा की हिंगा कांय लायसन्स बायसन्स नासतोणें हिंगा सगळें इलिगल काम चालू आहा मू तो सांगता तेका खूंय तें खबर ना खूंय हो दोंड्या वाडो खूंय तो आमगे CO खबर ना म्युनिसिपालिटीच्या दुसरें म्हळ्यार तेका सांगलें विजय सरदेसाय थिंगा पडटो वाड मू तो सांडलो लोकां चोयल्यान तो भिलो मागीर तो सांगता 7 दिसां भितर खूंय आपूण एक्शन घेत खूंय 7 दीस न्हू तेणें त्या वक्ता इंजिनियरा धाडूं जाय आसलो चोवपाकू की कितें काम चालू आहा तें लिगल इलिगल तें मागीर पूण तेणें कोणा धाडना वेनसडे जालो थर्सडे जालो आज फ्रायडे जालो 3 दीस जाले तेणें कांय एक्शन घेयलो ना कित्याक ही पोत्री BHK हितू मारलें वो आमकां हिंगा आमगे वाड्यार नाका मू आमी सगळे पाट सांगिलां तेरी पुसा कोण येयनाय आमी सपोर्ट करपाक तुम्ही MLAक मेळोंक ना तुमगेले आमगे लोकल MLA आमी खुंयचे पॉलिटिकल पार्टी बरी आमी गेले नाय आमी आमगे वाड्या लागून आमगे वाड्या लोक एकठांय जाला हिंगा आमकां कोणाय सपोर्ट आहा तेणें आमकां मुखार येवन सांगपाचें आमगे MLA आहा आमगे विजय बाब तो आतां हिंगेन तो कांय चोवपा सोदना तेणें वयल्या एक कमेंट मारला की ही आतां BJP आनी RJ मर्जर म्हूण हें BJP आनी RJ गे मर्जर न्हू हो BJP लो हें RJ ले आनी हांव विजय आलो आम कोणूय येवन सपोर्ट करपाचो आम कोणाकू ना म्हणना आनी आम कोणागे अगेन्स्ट नाय आमकां होगोत अगेन्स्ट आहा ह्या प्रोजेक्टाच्या आनी हो प्रोजेक्ट आमगे वाड्या आमकां नाका आमी वचोन CO मेण येयल्ले सो COन सांगिलां की आपणें खबर ना हें तेणें सगळें एक्सप्लेन केलां आमकां आतां तेणें 7 दिसांचो टायम मागिला 7 दिसां भितर आतां तूं मातशें कडेन लेट पावलो आसतो आमी हेज्या पयलीं 100 तरी लोक हिंग हाजीर आसलोलो हेका आमगे मिटींग आसलो तेका लागून सो आतां आमी 7 दिसांचो टायम CO दिताय आतां तेणें काम पोत्तून चालू स्टार्ट केलां भितर तितून काम चालू आहा कळ्ळें तुका सो आतां CO आमी 7 दिसांचो टायम दिताय दिनाय न्हू दिताय आनी 7 दिसां भितर आमकां रिप्लाय येना जाल्यार आमी आख्या वाड्या लोकांक घेवन CO बोलयतले मागीर तेजे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जाता ते COन चोवपाचें कित्याक आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हळ्यार नाका हांव हेगे पार्टीचो हो हेगे पार्टीचो पार्टीचो कोण ना आमी वाड्या वयले दोंड्या वयले आमकां रायट आहा आमगे वाड्या कितें जाय आनी नाका तें डिसायड करपाक आमकां रायट आहा आमकां भायल्या लोकांक कोणें सांगपाक गरज ना आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार पयलीं सद्या आमकां स्वेजीचो प्रॉब्लम जाला ऑलमोस्ट 13 to 14 years जालीं शेतां स्वेजा प्लांट आहाय ते फुटोवन ती आख्खी स्वेज आख्ख्या थोड्यान वचोन ती रिवर साला जॉयंट जाता आतां हें प्रॉब्लम जावपा इशू जालो आसल्यार कितलीं वर्सां जालीं तेजे वयल्यान कोण वचोन कारवाय करपाक कोण चिंतना वयल्या प्लास तुमी आनी स्वेज प्लांटान गायला आमगे गोड्याक हो आमकां स्वेजा प्लांट नाका आसलो हो प्रोजेक्टा लागून स्वेज प्लांट कोण गेले तुमी हो आमकां गरज नासलोलीच कित्याक आमगे दोंड्या सगळ्यां कडेन सेपरेट प्रायवेट टॉयलेट सिस्टम सगळें आहा हें आमकां नाका आसलें हो होको ते प्रोजेक्टा लागून गायलो आहा स्वेजाचो प्लांट आनी मेन म्हणटा तें आमकां उदकाचो ऑलरेडी प्रॉब्लम आहा आतां हितून समज 300 फ्लॅट्स येतो जाल्यार तूं धर 600 लोक येतलो धर 600 लोकांक हें कडेन उदक दिवपाक सफिशंट आहा हिंगा तुमी कितें केलो हेजी पायपलायन आहा ती धाकटीच केलाची ती एक उदक येतो जाल्यार तुमकां कितें तुम फेसिलिटीज कोण रेडी कोरून दवरला सांगपा जाय आनी सेकेंड थींग आम लायटीचो प्रॉब्लम भरपूर जाता आनी थर्ड थींग आमगेले वाड्या सगळे बिजनस आहा ते लोकल बिजनस आनी आमगे लोकल बिजनस म्हणल्यार मेन म्हणटा चेरिसाचें कार्पेंट्री आनी गोरवांचें हें गोरवां बिजनस हो चेरिसा कार्पेंट्री सोड आमी हिंगा सोड भायर खूंय वचोन करपाक जावपा ना कित्याक आमी गरीब लोक हिंगाचो व्हड हायफाय लोक कोण कांय ना हे धंदो कोताय तो गरीब लोक काम कोन्न आपणें पोट भोताय हाले हे भायले लोक येयले जाल्यार आमगे धंदे बंद कर म्हळ्यार कोणा कडेन हिंगसो बंद करून दुसरे कडेन वचपाक कॅपेसिटी ना हें आमकां पयलीं सद्या हें कन्सिडर कोन्न आसो हो प्रोजेक्ट हेणें आमच्या गोड्यान घायल कित्याक लागून हो प्रोजेक्ट आमगेल्या वाड्याक कोणा नाका आतां तुमकां तो प्रोजेक्ट घालपाकूच जाय जाल्यार तो तुमगे थिंगोन घालाय आमगे दोंड्या तुमी इंटरफियर जावपाक येना काय तूं फातोड्डा यार खूंय कितें कोताय तें आमी कोण गेल ना आमगे वाड्या आमकां हो प्रोजेक्ट नाका नांव कितें तुगेलें मुय नांव मोहीन कुतिनो among Fatorda constituency हो दवांडे म्हणटाय तो स्मॉलेस्ट विलेज इतली धाकली विलेज ना आनी माये मोगान 80 to 85 घरां आहाय आनी आमचो लोकल MLA भरपूर खबर आहा शेजारी तो जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता 295 फ्लॅट्साचो तेणें आमकां लोकांक कन्सिडर करून लोकांक एकठांय करून एक धाकली मिटींग घेवन हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपा जाय आसलो कित्याक चड गरज म्हणटाय ती आमची
हिंगा धाकटी बिजनसां चलतात एग्जाम्पल चोरिसांचो धंदो आहा कार्पेंटर आहाय मोशयांचो तसो धंदो चलता गोरवांचो बी हे कांयच कन्सिडर करनासतना हो प्रोजेक्ट आतां हिंगा चालू जावपाचो जाला ऑलमोस्ट जेन्ना आयकिलें आमचे गांवचे भाव थोडे एकठांय जाले म्युन्सिपालिटीन गेले CO मेळ्ळे शिवन एश्युरन्स दिले आपण सायट चॅक करपाक येता म्हणून तो आज मेरेन पावना जेन्ना असलो इश्यू जाता तेन्ना तुमी मिडिया भाव MLAक मेळ्ळे मुसता तेजेले रिप्लाय येयला बरी रिप्लाय येच सुवातेर तेणें रिप्लाय दिला कितें म्हणून BJP एंड RGP जॉयंट वेंचर्स म्हणून आमकां हो प्रोजेक्ट हाडोवपाक BJP जावं RG जावं खंयचेय मनीस आमकां सपोर्ट केलो कित्याक लागून म्हणटा एक मनशा कडेन एक भाशेन पॉयंट आसता आमी कोणाकूय वेलकम करपाक तयार आहाय कळ्ळें न्हू सो आमकां हो प्रोजेक्ट दोंवणीकारांक नाका हिंगा इन एंड आउट सद्या रोड ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तो झिरो सगळे वाटेन हिंगा कांयच ना हो येयल्यार आमकां मेजर प्रॉब्लेम जातलो ते खातीर आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हो जॉयंट वेंचर्स दाखोवपा जाय न्हू ह्यो प्रॉपर्टी 2 आहाय तिता इन्वेस्टिगेशन करून कोण जॉयंट वेंचर्स कोणा खातीर कितें जालो आहा तें चोवपाक आमकां जायते जाता इतले स्टेप आमकां घेवपा नाका त्या खातीर जाता तितले बेगीन आमकां हे प्रॉपर्टीचे कांय म्हणजे हेजेर प्रोजेक्टाचे तांकां कांय इश्यू केलो ना ते खातीर हो प्रोजेक्ट आमकडे सगळे आमचे गांवचे बाय एकठांय रावले जाल्यार इजिली बंद जातलो म्हणून आमी सजमतात नांव सांगता तुका आग्नेलो फेर्नांडीस ऑफ ऑल हिंगा सगळे एकठांय जाले ते हिंग पॉलिटिक्स करपाक कोण येयलो ना इन प्रोजेक्ट येता हो सगळ्या माल जातलो हो ए पार्टीचो ते पार्टीचो तेशको काय ना सगळ्यांक इफेक्ट जावपा तो सगळ्यांक इक्वली जातलो कित्याक हिंगा आमगेले बारीक बिजनस आहा लायक चेरिसां धंदो आहा फर्निचर आहा ते सगळीं काबार जातलीं कित्याक हो भायलो लोक जर येयलो आमगे फकत 80 गोरां 80+ आसतलीं बट हो लोक येता तो अरावंड 300 to 400 आसतलो सो हो एकू प्रोजेक्ट ना हिंगा आनीकूय 2-3 प्रोजेक्ट येवपाय सो तूं टोटल केल्यार अरावंड 1000 फ्लॅट्स हिंगा भायलीं येतलीं बट तूं बेश्टे कॅल्कुलेट केलें जाल्यार 80 = 1000 जाता सो आमी सारके सफर जातले हिंगाचे लोक हो लोक जरी आत आडाय नाय जाल्यार हो लोक काबार जातलो मुखार इतलेंच प्रोटेस्ट फातोर्डान एक प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्टाचेर सडनली ऑपोजिशन जाल्लें आहा 2 दीस पयलीं आनी हो प्रोजेक्ट हांवेंच बंद दवरलेलो 7 ते 8 वर्सां पयलीं आतां PDA म्हणटा ती BJP कडेन आहा म्युन्सिपालिटी म्हणटा ती BJP कडेन आहा प्रोजेक्ट पास केन्ना जालो तो म्हाका खबर ना आनी हो प्रोजेक्ट कोणें पास केलो हो तांकांच खबर आहा कित्याक BJPचो आमदार PDAचो चेअरमॅन आहा म्युन्सिपालिटी दिगंबर कामतीच्या पॅनला कडेन आहा सो म्हजो रोल तातूंत कितें जाता अशें की हे म्हजे मतदारसंघान इश्यू आहा आनी लोकांक जर प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांवूय बी लोकां बरोबर आसा म्हाकाय लोकांक सपोर्ट करपाचो आहा लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट आमी करून दिवचे ना पूण तातूंत उगीच राजकारण करपाक आतां म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शनां फुडल्या म्हयन्याक आहा सो ते हाडून उगीच राजकारण करपाक ट्राय करूं नाकात BJPची PDA आसा BJPचो कावन्सील आहा सो तुमी आनी जे कोण प्रोटेस्ट करता तेय बी BJPचेच वर्कर आहा आनी थोडे आहा ते रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे वर्कर आहा जे म्हज्या अगेन्स्ट इलेक्शनाक काम केल्लें सो बेजिकली फातोर्डान कशें आहा ते सगळे एक जातात मतां फोडून मतान आमकां उडोवपाक तरी तो जॉयंट वेंचर आसा सो तांकां तें इजी आसतलें तांकां जाय जाल्यार ते प्रोजेक्ट रिवोक करपाक सामकें इजी तांकां तांचेच कावन्सील आहा आनी तांचीच PDA आहा आनी ते करचें हांवूय तांकां सपोर्ट करता तांकां जाय जाल्यार कसलोय जर आदार जाय पडलो जाल्यार हांवूय करपाक तयार आहा येस सर थँक्यू आनी ते प्रोजेक्टान म्हजें एक कुस्कुटाचें कांय कनेक्शन ना ओके